गोंयाक मेळटा त्या औष्णिक उर्जेच्या दरात मोठी वाढ जाता। ताचो भार राज्याच्या तिजोरेचेर पडटा। ताची वसुली लोकांकडल्यानूय करूंक शकना। वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराची ही जाहीर कबुली। कोळशाचो उणाव आनी डिझेलाचे दर वाडिल्ल्यान खंय लायटीचे टॅरिफूय वाडटा। ताका लागून ही परिस्थिती उप्रासल्या म्हूण CII गोवाचे सौर उर्जा परिशदेत मडकयकार उलयलो। Just 2 days before, suddenly rise in the there was a rise in the tariff in the thermal power. Suddenly, it was not expected also 2 days back only. And in the open market, it has become for difficult for government also, for department also to how to face it, because we cannot charge a higher rate to our consumers. And now it's a burden on the state, but we cannot say that we cannot supply the power also, and it is very difficult for us. And the reason behind it is there was a shortage of coal. There is also hike in the diesel prices all over the world, and that's why our union government is facing this problem. गोंयांत वीज पुरवण सारखी जाता, मात ते खातीर साधन सुविधा जाय तश्यो नात। सध्याचे पोन्ने पुरवण यंत्रणेचेर पेज येता। आता टाटा पॉवर कन्सल्टन्सी बरोबर खंय 1700 कोटींच्या कामांचो कॉन्ट्रॅक्ट केला। We have the sufficient power supply, but we don't have the sufficient infrastructure. We have the infrastructure, but it was created 25 to 30 years back, which now the infrastructure could not take a load of the present power. And that's why we are facing this problem. We are very much helpless now, because within a overnight we cannot replace it also. We have also the scarcity of in the little bit in the funds also, and that's why we have produced now on documents for the Goa. We have estimated some of the works in Goa with the help of the Tata Power Consultancy, around 1,700 crores. And that proposal we have submitted to the central government, Union Minister R.K. Singh, and hopefully he has agreed to provide at least 50% in the form of grants and some in the form of the loan, long-term loan. Bureau Report Prudent. मान्सून तोंडार पावलो तरी मुरगांव नगरपालिकेची प्री मान्सून कामां अजून चालूच जाल्ली ना। मुरगांवचे नगरसेवक आता चाळवल्यात, गटारां तुंबल्यात, नाल्या तुंबिल्ल्यान वास्को बुट्टी येत म्हूण भंय। बुधवारा पालिकेची बसका जाली। वास्को बुट्टी येवची ना म्हूण नगराध्यक्ष खंयच जबाबदारी घेता। चेअरपर्सना की बाबा आमकां लेबर जाता तितले बेगीन दिवपाक जाय। आज प्री मान्सून सिजन सोंपलो आनी टोटली आमची जे मेन वार्ड आसा थंय एकदम आवश्यक आसा की लेबर घालपाची। जे नाला आनी गटर आसा ते चॉक जाल्ले आसा। प्रायवेट कंपनीक लागून घालता म्हणटा ते, पूण हांव म्हणटा की जे वाड्याचे जाय थंय जायच आसता, नाल्यार टोटली आमचे वास्को बुडटले इतलें हांव तुमकां सांगूं। आनी चेअरपर्सनाक सांगला जाता तितले बेगीन तेमी म्हणटाले की DMA दिना जाल्यार आमची चेअरपर्सनाची मिस्टेक आसा। आमकां कावन्सिलरान सगळ्यांक व्हरून थंय विचारपाक जाय, आमी जाल्यार येवपाचें की आमची काळजी आमी घेवपाक जाय। नगराध्यक्ष म्हणटा कामाचे खंय DMA कडच्यान अजून अप्रुव्हल आयिल्लें ना, मात वास्को बुट्टी येवची ना म्हूण जबाबदारी घेता। आमकां एवरी इयर जशें आमकां आमी लेबर घेताले, हे फावटी आमकां लेबर घेवपाक अप्रुव्हल मेळोंक ना DMA ऑफिसांचो। आमकां डायरेक्ट आमकां फूल कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक लायले। सो आमी फूल आमची जी गटर्स आसा ते मेजर करून एस्टिमेट करून आमी ते कॉन्ट्रॅक्टाक घातले। टेंडर केलें फर्स्ट टेंडराक कोण येवंक ना, रिटेंडर केलें, सेकंड टेंडराक सुद्दां कोण येवंक ना, तो एक्सटेंड केलें टेंडर। ते एक्सटेंड केल्या पण फक्त सिंगल टेंडर जाल्ल्या कारणान ते आमी परते आमी PWD अप्रुव्हलाक घातलेलें आसा, आनी ते अप्रुव्हल मेळटून हें काम स्टार्ट जालें। पूण तुमकां सांगूंक सोदता हांव की वास्को हेतून फ्लडींग हें जावचें ना, कित्याक आमी हें पयलींच प्रिकॉशन घेतलेलें आहा। बायोगॅस वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट, तेतून काय जाता की जे वेट वेस्ट आहा पळय ते फूल ते कन्वर्ट इन गॅस आनी फर्टिलायझरान जातले, आनी पर डे आमची कॅपेसिटी आहा 5 टन वेट वेस्ट, आनी हे कारणान आसल्या कारणान आमकां खुबसो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।